उज्ज्वला फळदेसायान केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना. सरकारी अधिकाऱ्यांक बुद्ध शिकोवपाच्या भावनेन हे आरोप केल्यात अशें सत्येंद्र फळदेसायचो आदवोगाद म्हणटा. बाळी खेप्या जमनीच्या वाद्यावेल्यान दोन शेजाऱ्यां मदीं पेटिल्लें. सरकारी अधिकारी आशिल्ल्या फळदेसाय भावांनी आपल्याक आनी आपल्या फामिलीक मार घालो म्हूण उज्ज्वला फळदेसायान आरोप केल्लो. उज्ज्वला फळदेसायाचो घोव दीपक फळदेसायान बेकायदेशीरपणान सोकपीट बांदला आनी वाट आडयल्या. तांचे आड पंचायतीन कागाळ केल्ली. पंचायतीन बांदकाम बंद करपाचो आदेश दिल्लो. ताका लागून आतां नाका जाल्ले आरोप करता आनी सरकारी अधिकारी आशिल्ल्या फळदेसाय भावांक त्रास करूंक सोदता असो दावो तांचो आदवोगाद अमय प्रभुदेसायान केला. आमची एंटायर एरिया ब्लॉक करून सोकपीट मारून आमकां ही वाट आमकां ब्लॉक करून हांगा सोकपीट मारलो. दिस इज वाय द प्रॉब्लम. ती वाट आमची तीच वाट म्हळ्यार कशें आसा, वी हॅव नो ऑल्टरनेट एक्सेस. आमकां आनी वाट ना. तूं कर, बरेपणान कर. आमी कोणाच्या पोटार येवपा नाका. कीप अ वे. आमकां वचपाची तरी वाट दी. तेंय ताणें म्हणलें, क्लायंट्स ऑफ मायन आर गव्हर्मेंट सर्वंट्स. सो आतां तुका शिकयता, तूं गव्हर्मेंट सर्वंट, तूं घरा कडेन बसयता. दिस टिपिकल विलेज मेंटेलिटी एट टाइम्स ऑफ पीपल हू आर अनएज्युकेटेड. दिस प्रॉप्स अप द प्रॉब्लम. Let the police investigate. I am not here to talk anything about the offense. Police investigation. आमकां समज जर फाल सकाळी पुलीस स्टेशनार आपयले, आमी वतले. We will happily go there. Whatever has to be, whatever cooperation from our side, we will give. There is nothing which has happened. Let them come forward and speak some sense. उदका स्रोत खात्यान ज्युनियर इंजिनियर आशिल्लो सत्येंद्र फळदेसाय आनी ताच्या दोन भावांनी मेळून आपल्याक आनी आपल्या फामिलीक मार घालो असो आरोप उज्ज्वला फळदेसायान शुक्रारा केल्लो. पुलीस प्रकरणाची सारकी चवकशी करना. आपल्याक न्याय दिवचो म्हूण ती फामिलीक घेवन पणजे आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ली. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव सामान्य मनशाक जावपाक जाय. सरकारान स्किमींचो वापर स्वताच्या राजकीय फायद्या खातीर करचो न्हय. लायफ सर्टिफिकेटा खातीर सरकारान राजपत्रीत अधिकाऱ्याची सय घेवची. आमदाराची सय कित्याक असो प्रस्न काँग्रेसीच्या सुनील कवठेकारान केला. सरकाराच्या दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजने खातीर लायफ सर्टिफिकेट दिवपाची मुजत वाडोवची. लायफ सर्टिफिकेटाचेर आमदाराची सय घेवपाची प्रथा सरकारान बंद करून थंय राजपत्रीत अधिकाऱ्याची सय घेवची अशी मागणी कवठणकारान केल्या. जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचे सुद्दां अशें डिरेक्शन जेन्ना आसा की इट हॅज टू बी क्वायट ट्रान्सपरंट. ही गव्हर्मेंटान जी लायफ सर्टिफिकेटी खातीर जो हॅरसमेंट लोकांचो चलयला हो बंद जावपाक जाय. आज ताची लास्ट डेट. आमी सरकारा कडेन डिमांड करता की इमिजिएटली डेट एक्सटेंड करची आनी गॅझेटेड ऑफिसर लेवलाचो कोण तरी मनशा कडल्यान तें व्हॅलिडिटी करून घेवची. तुमी फक्त एक गजालीचो पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर तुमचे आमदाराच्यो सिग्नेचरी घेवपाक जाय म्हणून केला. हजारांनी लोक हातून सफर जाल्या. कवठणकारान सरकाराच्या कायदा सुवेवस्थेचेरूय फोग काडलो. की लोकांचो आज लॉ एंड ऑर्डर आनी होम डिपार्टमेंटाचे वयल्यान विश्वास उठला ऑलरेडी. पण तो मातशें सुद्दां आनी कितें दिसता तें सुद्दां आतां वचपाच्या वाटेर आसा, इवॉपरेट जावपाच्या वाटेर आसा. काल पयर आमी पळयला ते सडा जेलीन पार्टी जाली, ताचे फोटो वॉट्सॅपाचेर गेले. जर सिरियस आसा लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार दवरपाक, सरकार जर सिरियस आसा एडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलोवपाक जाल्यार स्ट्रॉंग विजिबल एक्शन घेवपाक जाय. सरकार चिमटे काडटा, काचकुतल्यो करता, एक्शन काय घेना. तांकां सस्पेंड करता 3 दिसांनी, 3 म्हयन्यांनी परते घेता. पयर इन्सिडेंट जालो तो हांगा सालिगांव काल फायरींग जाली गाडयेचेर. हाजे वयल्यान लॉ एंड ऑर्डर खंय पावला तें आमकां कळटा. गाडयेचेर फायरींग जाली, अजून पर्यंत तरी कोणाक अरेस्ट जालें अशें म्हाका दिसूंक ना. सांगपाचो म्हणल्यार तो PI चोडणकार एंटी बर्गलरी सेल तोच बर्गलर जालो. Now police have suspended him. I think they have charged him under Prevention of Corruption Act. But why he is not charged under extortion sections under which comes under extortion? प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. पावस तेंकलो. पावसा पयलींच्या कामांक गोंयकार लागल्यात. तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार कड्डणां आनी हेर जिनस. म्हापश्यां सध्या पुरुमेताचो बाजार भरला. गांवठी सुकी मिरची, सुकें नुस्तें, भिण्णांची सोलां, हळसाणें, कुळीत, आमटाण आनी हेर जिनस घेवपाक लोक गर्दी करतात. लोक म्हणटात पोरूच्या परस अंदू प्रेस मातसो चड आसा. पळयात म्हापशेच्या पुरुमेताचो बाजार.
ही 200 रुपया मोड हो मोडे दुकान जायते वस्तू म्हारग हा गेल्या फावटीच्यान वस्तू जायते म्हारग हा आनी वर्साचे वर्सा रेट वाडटा कांयच करूंक जायना आमकां घेवंक जाय ते वस्तू घेवंकूच पडटा बारीक बागडे आहात न्हू ते 600 रुपये 100 कळ्ळें म्हणजे बरे ते आणि भायले बागडे आहात ते 400 आहा 350 आहा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेऊया एक विराम.